पांडुरंग बाब तुझे 3 कोण? डायरेक्ट तीनच काढलं 2 व्हेरी गुड. तिसऱ्या नंबराचेर गोविंदाक दिला हांवें गोविंद गावडे आनी म्हाका दिसता गोविंद गावडेक जर चड टायम मेळ्ळलो कारण ताजे मंत्रीपदूच गेल्यार 1 म्हयनो जालो न्ही सो ताका चड टायम मेळ्ळ्यार तो म्हाका दिसता आनीकूय सरकाराक वेगवेगळ्या प्रश्ना वयल्यान उजरायता आशिल्लो. फक्त तेणें उजराय नाशिल्लो जाल्यार तेणी बरी इन्फॉर्मेशन दितालो की कित्या खातीर कामां हाडटात कित्याक लूपहोल्स खंय आसा खंय कामां ह्या जातात ती सो ताच्या वयल्यान अनेक स्किमीची तेणी त्रुटी काडून दाखयल्यो डिपार्टमेंटाची कामाचे काडून दाखयले सो म्हाका दिसता आनी भाशा तेजी आक्रमक आशिल्ली म्हणजे रुलींग आपूण आसा अशें काय तेणी हें करून फाल्यां आपल्या कामाचेर परिणाम जातलो आपल्या गव्हर्मेंट फाल्यां हें करचो ना मदत करचो ना अशें काय विचार न करता तेणी म्हाका दिसता हे फावटी मे बी आमदार म्हणून पयली फावट तेणी रुलिंगेन रावन आपले विशय मांडले आसा तो 3रो नंबर हांव ताका दिता. काब्रालाक हांव 2रो नंबर दिता कारण रुलिंगेन जरी आसलो तरी तुवें सरकाराक प्रोटेक्ट करपाचें काम तुमचेंच ऑब्वियसली तुमी जे 20 जाण उरता म्हणजे स्पिकर मिनिस्टर्स आनी डेप्युटी स्पिकर सोडले जाल्यार पूण विशय बरे मांडटा काब्राल आनी हें काम तो पयलींय करतालो. म्हाका याद आहा हे तुजे डिबेटीन जेन्ना तो मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना बरो मिनिस्टर म्हणून ताका आमी रँक दिल्ली म्हाका याद आसा अजून आनी तो सरकारा फाटल्यानूय बरो रावतालो म्हणजे मुख्यमंत्र्या फाटल्यान आनी आयज तो आमदार आसा पूण तेजी भुमिका बदलूंक ना तो आजुनूय मुख्यमंत्र्याक किंवा सरकाराक प्रोटेक्ट करपाक उबो रावता आनी ऑपोजिशनाचेर चडाय मारता तो सो आनी प्रश्नय बरे मांडटा ताजो अभ्यासय बरो आसा प्रश्नय बरे मांडटा आनी एज MLA म्हणूनय तो काम ताजें चल्लां न्ही ताका आमी आमदार आसतनाचे वळखता तो स्वता पर्सनली सगळीं कामां फॉलो करपी मनीस सो म्हाका दिसता ताका हांव 2nd नंबर. 3ऱ्या नंबराचेर मायकलाक इतल्या खातीर दिता की नंबर 1 इज मायकल. हय म्हणजे नंबर 1चेर मायकलाक इतल्या खातीर की मायकलाक खबर आसा की आपणाक मंत्रीपद मेळपाचें पळय आसा म्हणजे हय तरी सुद्दां तेणी वेगवेगळ्या प्रश्नाचेर सरकाराक उजरायला सरकारा भितर रावन आनी आतां तेजी वेळ येवपाची म्हणजे ताका गूड न्यूज मेळपाची आहा बरी बातमी मेळपाची तेज्या खातीर सगळें तेजें जाल्लेलें आसा तरी सुद्दां तेणी त्या विशयाचे इश्यूज घेवपाचे सोडले ना इश्यूज घेवपाचे तेणी सोडूंक ना सो त्या खातीर 3ऱ्या नंबराचेर 3 रुलींग आनी म्हाका दिसता आमचे पॅनल फकत खूब दिसांनी अशें युनॅनिमस दिसलें. द टॉप 3 रुलींग इज मायकल लोबो निलेश काब्राल आनी गोविंद गावडे हे आय थिंक व्हेरी युनॅनिमस थिंग. सो ओपोजिशनाचे टॉप 3 पांडुरंग बाब कोण? हांव 3 नंबराचेर कोण? पळय असो रँकिंग अशी सुरू करता की 1st 2nd आनी 3rd. बरें तुका जाय तशी करता 1st 2nd आनी 3rd. तुवें 3rd 2nd आनी 1st म्हळें आनी 1st 2nd आनी 3rd म्हळें हिशोब एकूच न्ही. हय युरीक हांव फर्स्ट कित्याक दिता ना की एज अ ऑपोजिशन लिडर म्हणून फक्त काँग्रेस आमदाराचेच न्ही जाल्यार सगळ्या 7 जाण म्हणजे 7 जाणांचे जेन्ना विशय येताले तेन्ना तो उबो रावन तेणी प्रत्येक गजालीचेर तो विरोधकां व्हेरी अग्रेसीव हे फावटी सगळ्या खातीर तो उबो रावतालो आनी प्रमोद आमी जेन्ना फाटले रावंड टेबलाक बी उलयताले की म्हणटाले की हेंची एकी आसतली काय ना म्हणून आनी हांवें म्हटलें की फ्लोराचेर जाय दिसतले म्हणून आनी ते हावजान दिसले युरीक हांव त्या खातीर हे दिता की सगळे प्रश्न तेणी बरे मांडल्या विशय बरे मांडल्या डिस्कशनान भाग घेतना तो बरो उलयला सो म्हाका दिसता की पयल्या नंबराचेर हांव युरीक दिता. 2ऱ्या नंबराचेर मातसो हे आसा की विजय आनी विरेश इतल्या खातीर 2ऱ्या नंबराचेर दिता हांव की आक्रमक खूब आशिल्लो विरेश हे फावटी आतां मे बी इलेक्शनूय जवळ येयला आनी ताजे ते प्रश्न जो मांडटालो खास करून ते TCP कडेन रिलेटेड बी आशिल्ले मागीर रोहना कडेन टुरिजमा कडेन रिलेटेड आशिल्ले बी विशय पूण तेणी जे विशय मांडला आनी तो झगडला ताका एक फावट हावजांतल्यान भायर काडपाची वेळ येयली सो 2ऱ्या नंबराचेर हांव विरेशाक दिता. 3ऱ्या नंबराचेर मातशें म्हाका वांटून घालता सॉरी टू हे बट की तुमी फर्स्ट हावजाची मरे येता ते वांटणी करपाक लागता विजय आनी वेंजी 3ऱ्या नंबराचेर दवरपाक सोदता. ओके कालुसाचे परफॉर्मन्स बरो आशिल्लो बट विजयचो आनी वेंजीचो जो आसा न्ही हे बरे अभ्यासपूर्ण आनी वेगवेगळ्या विशयाचेर सरकारांक ते करताले टार्गेट करताले विजय आनी वेंजीक तूं 3 नंबराचेर वांटून घालता. पांडुरंग बाब तुझे टॉप 3 मिनिस्टर्स कशें करपाचें तो व्हडलो हें आसा पूण एक कितें जालां बाबूस मोन्शेरातान पयली फावट लोकांची कांय बिलां हाडली म्हणजे जशें पयली फावट जाला हावजान की सरकारी जाग्या वयली घरां आसत किंवा ती अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर आसत की रेवेन्यू डिपार्टमेंटाचो रोल पयली फावट मोठ्या प्रमाणांत ह्या सेशनान दिसला सो म्हाका आनी ताचे वाटेकार काय व्हडलें कोण वचना गेल्यार सुद्दां जाल्यार तो ही नो हाव टू टॅकल म्हणजे तो मातशें आय विल लूक इनटू इट म्हणटा सो म्हाका दिसता की बाबूश ना नंबर 1 ह्या खातीर ताका दिता हांव फर्स्ट टायम रेवेन्यू डिपार्टमेंटान गोंयकारांच्या घराचो जो विशय आसा हांव कम्युनिटीचे उलयना हांव उलयता रेवेन्यू बिलाची जी सरकारी जाग्या वयली घरां आसात आनी अनऑथरायज्ड प्रायवेट जाग्यांतली घरां आसात तांकां जी लिगल करपाचो एक
प्रोसिजर आसा तो पयली फावट ह्या असेंब्लीन बाबुशान मांडला आणि त्याच्या कार्यकाळान झाला. सो हे फावटी हांव मिनिस्टर नंबर वन बाबूश पयलो मनसराक बाबूश दिता. मनसराक. नंबर 2 दुसरे हांव 2 मनशाक दिता की रोहन आणि सुदीन ढवळीकर. हा रोहन खंवटे आणि सुदीन ढवळीकर ह्या दोगांयकी हांव दुसरे नंबराचेर दवरता. आनी तिसऱ्या नंबराचेर म्हाजे 2 जाण आसात, सुभाष शिरोडकर आनी सुभाष फळदेसाय. हा हय, सो ह्या लोकांकी हांव अशें रँकींग करता की पयलो बाबूस, दुसरो रोहन आणि सुदीन, तिसरो सुभाष फळदेसाय आणि सुभाष शिरोडकर. ओके सो दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग.